सर्वांकೈ नमस्कार। मिगेल नाव उमेश भट, घोसरेपुरम, कोच्ची। आज हांव सांगू वता दुःख, कष्ट आणि देव। सगळ्यांकय जिवितांत दुःख कष्ट सगळाच। ये लोकांत दुःख नातील मनीस ना म्हणून मिगेल विश्वास। सर्वांकय नमस्कार। मिगेले व्हिडिओंत स्वागत। आयचे विषय आमगेल जीवनांत आम्ही अनुभव जमचे दुःख जाव्यात कष्ट जाव्यात। अशी आम्ही दुःखांत असताना नाजाल्यार कष्टांत असताना आम्ही देवा लगी सांगतली नाजाल्यार निमगीतली, देवा तूं कसल्याक आमकां दुःख दिता, तूं कसल्याक आमकां दुःख दिता, कसल्याक आमकां कश्टांत घाला, कसल्याक आमकां कश्टांत घाला। देवान कोणाक दुःख दिवप ना, कोणाक दुःख दिवप ना, कोणाक कश्टांतूय घालप ना। तशी आमी अनुभव जमचे दुःख जावो कष्ट जावो आसतना आमकां एक कायरी करुयात, देवा लागीं निमगुयात, सांगुयात, मागुयात। देवा आमी दुःखांतय आमी कश्ट भोगिताय, हे दुःखांत हाकुनूय कश्टांत हाकुनूय तुवें आमकां मुक्ती दिवंका, आमगेलें दुःख कश्ट तुवें दूर कोरका। अशी म्हणून आमकां देवा लागीं मागून घेवयात। ह्यो विशय तुमकां सम म्हूण दिसत जाल्यार नाजाल्यार हांव सांगिल्लें सम न्हय म्हूण दिसत जाल्यार म्हजे लेगीत तुमी क्षमा कोरका। तुमकां सर्वांकय धन्यवाद। आनीक मुखारी एके विशया पासून आशिल्ले व्हिडिओ हांव घालतलो। तुमी प्रचोदनय प्रोत्साहनय दितली म्हूण विश्वासान मिगेलें हे व्हिडिओ आज समाप्त करता। तुमकां सर्वांकय धन्यवाद।